प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वा विसवोर वोड 26 ते 36 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 26 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जशें नोवाच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोवा तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी ताच्या वरवीं ती सगळीं नाटक जाली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें, लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लॉट सदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या गंडोकाचो पावस पडून ताच्या वरवीं सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पातसार आसतीत ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय, तशेंच शेतांत आसतीत तांणी कित्याकूच लागून परत वेचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड कोत्तेली, आनी आपलो जीव इबाड कोत्तात ती आपलो जीव वाचयतली. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोगा जाणां एका अंथरुणार न्हिदलेलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायल्यो एका दांत्यार दवळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. मोडें आसतूय गितूय एकटवतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां निमाण्या काळाची खबर सांगता. आनी बाबणीनो, ह्या निमाण्या काळाची खबर आमकां बरे भशेन सजमणी मेळना जाल्यार बाबणीनो आमी खूब भिरांतीन आसतले. आमी म्हणटले आतां कितें जातलें, हो संवसार काबार जातलो, आतां आमचें सगळें मरण जातलें, आतां कितें जातलें. कित्याक हें जें शिवर्तमान जेजून आयज आमकां सांगलां तातूंत आमकां खरेपणी सजमणी ना जाल्यार बाबणीनो आमकां खूब भिरांत येतली आनी खूब लोक कितें करचें सोतेक, बरें करचें सोतेक भिरांतीन उरतलो आनी तांचें निसणटण जातलें. म्हणटच बाबणीनो आयज जेजू कितें आमकां सांगता, तो आमकां सांगता की जें घडलें नोवाच्या काळार तें आतां परतून घडपाचें आसा. आनी नोवाच्या काळार कितें घडलें, नोवाच्या काळार लोक इतलो पातकी आसलो, कितलें पातक वाडलेलें संवसाराचेर की देवान 40 दीस आनी 40 राती पावस ह्या संवसाराचेर धाडून आख्खो संवसार काबार करून उडयलो. आनी फकत नोवा ताची फामील आनी जीं जानवरां ताणें एकठांय केल्लीं आनी त्या आर्कान दवरलेलीं तींच वाचलीं. आनी सुमार थोड्या म्हयन्यांनी जेन्ना पावस बंद जालो आनी उदक देंवलें, आतां नोवा भायर येयलो आनी ताचे कडसून आतां पोरजा फुडें गेली. आनी आयज आमी नोवा कडसून आयज ह्या संवसारान आसा. म्हणटच भाव भयणीनो, हें कित्याक घडलें काय, देवान आख्खो संवसार काबार करून कित्याक उडयलो काय. कित्याक भाव भयणीनो, संवसाराचेर पातक वाडलेलें, लोक इतलो पातकी जाल्लो, लोक इतलें पातक वाडलेलें. आनी भाव भयणीनो, जेजूक आतां ह्या संवसारान येवपाक कसलोच एक जागो नासलो. कित्याक सगळी आख्खी सोद पातकान बुडलेली. म्हणटच देवान सगळें काबार करून उडयलें फकत मनशा कुळा पासत. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी आयज जाणो की जेजू 2000 वर्सां पयलीं येयलो, ताणें आमची सरवण केली खुर्सार वचोन, आनी आमी जी ताचेर बावट दवरता आतां आमचें तारण जाता आनी आमकां आतां सर्गीचें सूख भोगूंक आमी आतां तयार जाता. भाय भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता की जेन्ना तो परतून येतलो, जें घडलें नोवाच्या काळार, जें घडलें लोटाच्या वेळार आनी जें वायट घडलें ह्या संवसारान तेंच परतून घडपाचें आसा. कित्याक काय भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमच्या संवसारान जें पातक वाडलां तें जें नोवाच्या काळार आसलें आनी ताजें ऊन सदोमाच्या वेळार आसलें ताजें ऊन पातक वाडलां. इतलें वाडलां पातक
की भाव भयणीनो लोक आतां जेजूक मानूंक तयार ना वय धर्म करतात क्रिस्तांव म्हणटात आमी इगर्जेक वेता नातालांची पोरां फुडल्या म्हयन्यार आसतली आमी सगलो दोबाजो बायलो कोत्ताले हांव पूण भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूचेर बावार दवरता काय खरेपणी आमी ताचें उतर सत मानता काय तें उतर आयकून तें आमी उतर सांबाळून तें उतर आमी पाळटा काय आयज आमी खेरीत भाशेन आमकांच एक प्रश्न विचारुया कित्याक भाव भयणीनो जें घडपाचें आसा ह्या संवसारांत जेजू येतकूच आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारांत येतलो फकत जो कोण तयार जाला ताका मेळपाक ताचे पयलीं जो कोण उरतलो तो काबार पडून ताचें निसणटन जातलें कित्याक भाव भयणीनो जेजू जेन्ना येता तो एक पळसोडीत ओ एक बऱ्या इगर्जे पासत म्हणजे जी खरे भाग्योन जिवीत जियेल्यान खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावल्यान खरेपणी एक मोहिमेवंत इगर्जे मातयेक तो येतलो म्हणटच आमी खरेपणी एक मोहिमेवंत इगर्जी एक पळसोडीत इगर्ज मात आमी तयार जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आमकां जाय तें उतर आमी सांबाळपाक आमकां जाय तें उतर आमी सत मानूंक आनी तें उतर आमच्या काळजान रिगून तें आमी पाळूंक तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता ती पोत्तून येवपाचो आसा पूण तो पोत्तून येवचे पयलीं आमकां थोडो वेळ आसा तयार जावपाक म्हणटच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया तें उतर आमच्या काळजान लिंपून दवरून तें सांबाळून आमी दिसपट्ट्या जिवितान तें पाळूंक आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत एक सोयतीवंत जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.